टायम नाही सद्या 5:30 जाल्ली आसा आनी 5:30 म्हटल्यार मम्मीची हांगा थंय सारन मारप स्टार्ट जाता. सो मम्मी सद्या नाही सारन मारता फाटल्या सायडीनसून आनी स्पीकर चालू आसा देवळान. म्हटल्यार आयज शुक्रार आसा, सो शुक्रार सोमार बीन म्हटल्यार न्हय सांजच्या टायमार सकाळच्या टायमार असो स्पीकर स्टार्ट जाता. सो सद्या स्पीकर स्टार्ट आसा आनी सांजच्या टायमार आमच्या हांगसर खूब बरें वातावरण आसता. सो हांव आनी मम्मी मागीर बऱ्या टायमार हांगसर बसता बीन बरें दिसता सामकें. सो हे गायज, वेलकम बॅक टू माय न्यू ब्लॉग. कशी आसा सगळी तुमी? आय होप सुरभी सगळी बरी आसतली आनी सगळी बरी आसपाक जाय. आमी बीन बरी आसा. हायचो व्हिडिओ न्हय सांजच्या टायमार असो स्टार्ट करता. सकाळी एक व्हिडिओ केलो आनी तो एंड केलो. आतां म्हटल्यार हो व्हिडिओ स्टार्ट करुया. सो आयज सांजच्या टायमार व्हिडिओ स्टार्ट करपाचें कारण म्हटल्यार न्हय मातशें स्पेशल आसा, कारण एक ऑर्डर आसा आनी ती ऑर्डरीचें काम आमकां सांजच्या टायमार करपाक जाय. ती ऑर्डर आमकां लागून खूब स्पेशल आसा आनी तेजें काम सुद्दां तितलें स्पेशल आसलें. खूब टायपचे प्रॉडक्ट आसा जेची तयारी आमी भरपूर टायम जालो, ऑलमोस्ट 2 वीक जाले हांगा थंय वचून सगळें हें केल्लें आसा. कळटलेंच तुमकां, डिटेल्सान शेअर करतलें. आनी ही ऑर्डर जी आसा न्हय ती आमकां भायर धाडपाक जाय. सो हेजो आमकां फर्स्ट एक्सपिरियन्स मेळटलो. हो आमकां लागून एक्सपिरियन्स पयलो आसतलो जी ऑर्डर आमी भायर धाडटली. सो 2-3 दीस जाले संजू येवंक ना आमगेर, कारण ऑर्डरी घेवन तो घरा कडेन गेल्लो, तेज्या घरा कडेन गेल्लो आनी आयज येतलो 2-3 दिसां उपरांत, कारण ह्या ऑर्डरीचें सांजच्या टायमार काम आसतलें. तेका लागून सगळें म्हटल्यार ह्या ऑर्डरीन न्हय कोकोनट ऑयल आसा, आमटन आसा, इवन मँगो आसात. म्हटल्यार संजय येतना मँगो घेवन येतलो, मँगोची ऑर्डर आसा. जशें की हांवें तुमकां सांगलें ऑर्डर मातशी डिफरंट आसा. सगळें शेअर करतलें सांजच्या टायमार शेअर करतलें हांव, कारण तो येयल्या उपरांत तुमकां कळटलें. सो तो कामा वचून येतलो आनी तेज्या मागीर आमी तयारी करतली. ही ऑर्डर फाल्यां आमकां पोस्ट करूंक जाय, तेका लागून आयचो व्हिडिओ सांजच्या टायमार स्टार्ट केलो. सो म्हटल्यार तुमचे बरोबर म्हाका शेअर करूंक गावतलें कितें कितें आसा आनी कशी ऑर्डर आसा, कारण आमकां लागून फर्स्ट टायम एक एक्सपिरियन्स मेळटलो आनी तो एक्सपिरियन्स म्हाका तुमचे बरोबर शेअर करूंक जाय तेका लागून. आनी सांजच्या टायमार हे पळयात वेदर बरें आसा सामकें. सो 3-4 दीस जाले पावस बीन कांय ना आमच्या हांगसर, बट वेदर बरें आसता. हे पळयात अशे तरेन सारनीचो आवाज येतलो, कारण मम्मी थंय सारन मारता सांजच्या टायमार. सांज जाल्या उपरांत सारन मारतात न्हय, सो सगळे कडेन सारन मारतली. कोयर पडटा न्हय तेका लागून सगळी कडेन सारन मारतली. ह्या सायडीनूय मारतली, कारण आमची नेबर काकी ना सद्या. तेका लागून आमचो नेबर काका जो आसा न्हय तो हॉस्पिटलान आसा, खूब दीस जाले. सो तेका लागून ती काकी ना. सो नाल्यार ती हांगसर सगळ्याक क्लीन करता. हे जे आसा न्हय ते ती क्लीन करता आनी त्या सायडींतले मम्मी क्लीन करता. बट ती ना तेका लागून मागीर मम्मी हेय बीन क्लीन करता. आनी स्पिकराचो आवाज येतलो व्हिडिओ, सो कॉपीरायट प्रॉब्लम येवं शकता. सो म्हाका सावंड कट करचो पडटलो मागीर. तर अशा तरेन आसा. आतां पळोवया, तेजोच वेट करता हांव तो केन्ना येतलो आनी सगळे ऑर्डरी जे आसता ना ते आमी केन्ना मागीर हें करतली. पॅक बीन करपाक जाय थोड्या ऑर्डरी आनी मागीर कुरियरान व्हरोन आमकां ते डिफरंट वेन पॅक करूंक जाय. सो डिटेल्सान शेअर करतलें जावं कशें कितें तें पळोवया. आनी हे पळयात वारो बीन बरो येता सामको. सो बाय कडेन बसलां हांव. सो म्हटलें चला व्हिडिओ स्टार्ट करुया. सो अशा तरेन आनी संजूक येता मातसो लेट जातलो. ओके, सो ह्या ऑर्डरीक कितें कितें आहा तें पळोवपाचें जाल्यार फूल व्हिडिओ पळयात. ओके, सो कळटलें तुमकां, कारण आमचो फर्स्ट एक्सपिरियन्स आहा. सो तुमकांय बीन कळटलें मागीर आनी बरे तरेन जालें जाल्यार मागीर तुमी सुद्दां ऑर्डर करूं शकता. ओके, वेरी सून बीन. मम्मीचे बॉडीगार्ड्स पळयात. मम्मी तुजे बॉडीगार्ड्स बरे आहात. कितें तुका भंयच ना? अजिबात तुका भंय ना? हांगसर हो पळयात एक बॉडीगार्ड आसा, तांकां आफय गे. हो पळयात हो दुसरो बॉडीगार्ड येयलो. तिसरेक आफय, तिसरे येतले पळयात. आं ते पळयात माडा कडेन आसा थंय पळयात येयले. सामकी हे ती मम्मी वयता वयता थंय तांकां वचोंक जाय, ती खंयूय वचना. आं मम्मी वचून पावल परतना तेंचे ती पळयात. आत्तां मम्मी सकयल वयताली ती सकयल वयतली ते पळय. मम्मी हांगसर कळे काडटा, देवाक घालूंक बरें पडटा मागीर. ते वर गे तांकां वर.
सांजच्या टायमार अशा तरेन आमी टायम स्पेंड करता सगळीं. आमची माजरां, आमी, हांव आनी मम्मी हेंच्या वांगडा टायम स्पेंड करपाक आमकां खूब आवडटा. हांव पळयात गारू येयलो आमचो, तरी एकलो येवंक ना तो खंय आं तो पळयात तो एकलो थंय बसला. एक हांगसर बसला पिकू, हेजें नांव गणू. ओके तो पळयात सगळीं मम्मी बरोबर थंय आसात ती. मम्मी वयता वयता थंय ती वयतली, ती खंयूय आसना. एक 5 मिनटां खातीर सुद्दां ती गेली नाय. इवन ती कचरो उडोवपाक सुद्दां गेली नाय. सगळीं बुरावळ धांवतली तिच्या फाटले फाट. आनी ती येयली की सगळीं बुरावळ येतली सामकी तिचे बरोबर. कितें गे तांकां बांगडे जाय खंय, बांगड्यांचे ते बांगड्यांचे सगळे बांगडे खायना, तितूंतले थोडे वॅजूय आसा अशें आसा. मम्मी हांगसर कळे काडटा ही पळयात. गावले तरी गुंतोवन न्हय मागीर देवाक घालूंक बरें जाता. हे कसले मम्मी ते मोगराचे कळे बरे फुल्ले सामके, म्हटल्यार हे कळे जाल्ले आसा. फाल्यां बरे फुलतले. पिशवी हाडूंक ना तुवें पळयात पडटले म्हाजे कडेन ते सायडीनूय आसतले थंय, ते काड दाखयता. सो थंय एकीकडे कळे आसा. फाटल्या दिसांनी हांवें काडलेले हांगासले, आतां ते बरे पालेले उदक घालून घालून. आमचे न्हय आं, काकी गेले आमचे नेबर काकी आहा न्हय तेंचे. हांगसर हे न्हय ते कितें म्हणटा ते पालेता इन द सेन्स हे जाता परत भितर आसा. मम्मी जे काडटा न्हय ते आतां भितर आसात, ते थंय आसा. आनी हांगसर आसा ते बारीक आसा पळयात. ब्रीफ हे जाले भितर आसात ते. चुरट पडले आनी हे जाले पळय, चुरट पडले आनी हे जाले. हांगसर एक आसा हो पळय पळयात गे भितर आहा दिसता तेका ते पळय ते कॉर्नरा. स्काय देखो स्काय बरो आसा स्काय. सकयल सकयल आहा ते न्हू. मम्मीक म्हटलें भितर चल, भितर बरें आसा. थंय एकीकडे आसा एंड देन थंय आसा. सो म्हटलें काड. फळे गावले बट अशें न्हय ते फ्रेश कशें न्हय पळयात. हे पळयात अशें गावले. इतले रातचे येदे मोठे कितें घेवन येयलो. हांव म्हणटा धाकटे आसतले दिसता म्हणून. सिरियसली संजय येयलो पळयात आनी काळोख जालो सामको, रात जाली पळयात. आनी केदे मोठे बोचके घेवन येयला पळयात. बोचके घेवन येयला अरे कितें घेवन येयला तूं? बबल रॅप येदो मोठो. हांव म्हणटा बारीकसो आसतलो दिसता म्हणून. बारीकसो तुम्ही अरे इतले खबरूच नाले येदे मोठे. चल घरान ये, उडय सकल उडय, सोडूंक जाय तू, सोडूंक जाय. सो हांगसर रॅपर घेवन येयला आनी हांगसर बबल रॅप दाखयता मागीर तुमकां. शॉक ती शॉक पळय. हांव म्हणटा धाकटेशें येदेशें आसतलें दिसता म्हणून. मागीर बंडल म्हटल्यार खूपच व्हडलें जालें मरे. सामका जाय आसले, गरज बी आसा. आतां घी बीन पॅक करचें पडटा न्हय तेका लागून. केदें मोठें घेवन येयलो पळय. ते म्हाका खबरूच नासलें. एक्चुली म्हाका खबरूच ना येदें मोठें बंडल बीन घेवन येतलो म्हणून. शॉक सामकें हांव हेका पळोवन, येदें मोठें बंडल हाडला म्हणून. हांव म्हणटा बारीकशें आसतलें दिसता, लायक हे कशा म्हटल्यार हे हेवी धा दिसता. हे बरो काळोख जालो सामको.
कशें हाडलें आसतलें तुवें इमॅजीन करता हांव कितें आं इमेजीन नाका तर काडी चला काडया आनी घरान व्हरया घेवन वयता हांव भितर तशें लो आसा तें बसा हेजें बसून फोडून बसून पो बसून दोन तशें लो आसा बसून हाडूंक ना बब्बल रॅप तो बब्बल रॅप रोल आहा तो फूल न्हू चला गायज मागीर मेळटा तुमकां प्रॉपर दाखयता मागीर कितें आसा ते भितर हाय आवाज येयलो आनीक आवाज येता व्हडले लावड स्पीकर घेवन आनी मातसो व्हडले कितें हाय व्हडल्यान हाय ए आतां स्लो जाला पोदें व्हडल्यान म्हणटा तूं म्हण हांव स्टार्टिंगूच म्हणटा सो गायज हांगसर हो पळयात संजय येयल्लो आसा आनी ते पळयात ते बोचके घेवन येयल्लो आसा हांवें संजय येयलो कोण सो माते खाजू नाका इतलें टेंशन येयलें तुका आतां कितें सो हांगसर टायम जाल्लो आसा 9:30 आनी संजय आमगेर तसो आयज कारण हे ऑर्डरीचें काम आसा भरपूर अशें आनी ते बोचके घेवन येयलो कसो कसो येयलो काय खबर तेजें तेकाच खबर आसतलें तर आतां ऑर्डर जी आसा न्हय म्हटल्यार ही ऑर्डर जी आसा ती आमकां पोर्तुगाल धाडपाची आसा आनी फर्स्ट एक्सपिरियन्स आसतलो आमचो न्हय रे की आमी कितें म्हणटात ते भायर धाडटा भायर धाडटा इंटरनॅशनल ऑर्डर धाडटा सो पळोवया कशें कितें तें दाखयता तुमकां कितें कितें ऑर्डरी आसा न्हय ह्या ऑर्डरीन कितें कितें एग्जॅक्ट आसा न्हय तें तुमकां फाल्यां पळोवपाक गावतलें बट इन शॉर्ट म्हणटात तशें आयच्या आतांच्या व्हिडियोन दाखयता हांव तुमकां एक झलक म्हणटात तशें आनी डिटेल्सान मागीर फाल्यां पळोवपाक गावतलें तुमकां कारण आतां सगळें वजन बीन करपाक जाय तेका लागून आनी संजयन हांगसर 2 आयटम घेवन येयला एक तर रॅपर जाय आसलो आमकां बरे क्वॉलिटीचो रॅपर घेवन येयला आनी दुसरें बबल रॅप सो तेका लागून तर चला दाखयता तुमकां मँगो बीन हाडल्या हांगसर तिणी पण पळोवया कशें कितें तें चला अशे तरेन ही ऑर्डर आसा जी आतां आमकां प्रॉपर अरेंज करपाक जाय आनी फाल्यां आमी पॅकिंगेक व्हरतली आतां कोण पॅकिंग करतलो आनी कशी पॅकिंग करतली हें तुमकां नेक्स्ट व्हिडियोन कळटलें म्हटल्यार ही ऑर्डर जी आसा न्हय ती भायर धाडपाक जाय सो तेका लागून आमी कांय पॅकिंग करची ना कारण तेंचे डिफरंट आसता न्हय तेका लागून सो ह्या ऑर्डरीन न्हय भरपूरशे आयटम आसा आनी स्पेशली मँगो सुद्दां आमकां धाडपाक जाय तेचे मागीर ऑयल आसा घी आसा अशे बरेचशे प्रॉडक्ट आसा म्हटल्यार आयटम आसा हितून जे आमी फाल्यां कुरियर करतली सो धाकटीशी झलक तुमकां दाखयता आतां हांगसर तुमी पळोवंक शकता कितें कितें आसा तें डिटेल्सान मागीर फाल्यां शेअर करता हांव कितें आसा तें सो हे काय हांगसर आमटान आसा ओके तेचे मागीर हळद आसा मसाले आसा भरपूर टायपचे मसाले आसा आनी हितून न्हय कस्टमायज मसालो सुद्दां आसा दोन प्रकारचे न्हय कस्टमायज मसालो आसा हितून ओके तेच्या उपरांत आमचो सामको ऑथेंटीक गोवन गरम मसाला ओके बरे तरेन UK बीन पावल्लो आसा सो आतां आमी पोर्तुगाल धाडटली हेपे तेच्या मागीर हांगसर कस्टमायज ऑर्डरी आसा मेन म्हटल्यार हांगसर मँगो आसा हेपे सो हांगसर आमी मँगो घेतले मँगो जे आसा न्हय ते हांगसर आमी कच्चे घेतलेले आसा हेपे अशे तरेन सो स्पेशली न्हय आमी हे ऑर्डर अशी दिल्ली म्हटल्यार आमकां अशे टायपचे मँगो जाय म्हणून सो हेका लागून सुद्दां न्हय बरो आमी टायम घालयला म्हणजे खंय मेळटलें आमकां कितें तेका लागून आमकां बरें 2-3 कडेन वयचें पडलें सोदपाक सो आमकां क्वॉलिटी बरी जाय आसली हे पळयात अजिबात पिकूंक ना हे एकदम हार्ड आसा म्हटल्यार हे आमकां अर्दे कच्चे म्हटल्यार कच्चे धाडचे पडले कारण पिकूंक जायना तेका लागून आनी तेच्या भायर हापूस आसा हो हापूस मँगो सो अशे तरेन ही ऑर्डर आसा सो मँगो जाल्यार मँगो म्हटल्यार आमी बरे कडेन मँगो खातीर अशी म्हटल्यार आमकां वयची पडली कारण कशें आसना बाजारान एक्चुली मँगो भरपूर सद्या भरपूर प्रमाणान गावता पूण आमकां अशे मँगो जाय आसले जे एटलिस्ट 10 दीस तरी उरोंक जाय पिकोवंक जायना म्हटल्यार आतां भरपूर लॉंग डिस्टन्स आसा
मागीर केन्ना पावता ते म्हणसर ते भितर पिकोवंक जायना म्हणून हे आमकां बरें सर्च करचें पडलें आनीकूय थोडेशे आयटम आसा ताका लागून हांगा वच थंय वच बॅक कॅमेरा ते गोश्टी आमी मॅनेज करतालीं हांव आनी संजय म्हणलें ऑर्डरी खातीर कितें कितें जाय आसलें तें पळोवप आनी कितें सो अशे तरेन आतां फायनली ही ऑर्डर फाल्यां कुरियर जातली एक्चुअली लास्ट वीकूच जातली आसली मागीर परत असले तशे आयटम वाडले ओके ताका लागून टायम गेलो आनी ह्या विडियोसून परत एकदा तुमकां थँक्यू म्हणटा कारण इतले ट्रस्टान तुमी अशो ऑर्डरी दिता म्हणून सो खरेंच थँक्यू तर ही ऑर्डर आसा नेक्स्ट विडियोन डिटेल्सान शेअर करता कितें कितें प्रॉडक्ट आहा ते ओके सो आतां आमकां वजन करपाक जाय डिटेल्सान हेजो आनी रॅपर तर हेणी हाडलेलोच आसा सो बरें जालें कारण घी बीन आमकां पॅक करूंक जाय मातशें ताका लागून आनी तेल जे आसा न्हय हें कोकोनट ऑयल आसा सो हें आमकां दुसऱ्या बॉटलीन ट्रान्सफर करूंक जाय म्हटल्यार बरें टायट उरता अशें हितून बॉटलीन हांव ट्रान्सफर करतलें सो हें पळय कोकोनट ऑयल गांवठी तेल ओके तर अशे तरेन ही ऑर्डर आसा सो चला आतां आमी मातशें पॅकिंगेक घेता आनी वजन करून घेता ओके ऑलरेडी न्हय 9:30 जाल्ली आसा लिस्ट वायज न्हय हांगसर आमी ऑर्डर सेपरेट काडपाक स्टार्ट केली संजू हांगसर न्हय लिस्ट वायज नांवां घेतालो आनी तशे ऑर्डरी हांव सेपरेट काडपाक स्टार्ट करतालें हांगसर कितलें बरें दिसता ना हांव तुमकां हे शब्दान सांगूं शकना आमी तिगाय बसून ह्या ऑर्डरीचें काम करता खूब बरो असो हे आसा आनी खूब बरें दिसता आनी खरें सांगूं गायज मेन तर म्हाजो सपोर्ट जो आसा न्हय तो मम्मी आनी संजू आसा हेंच्या सपोर्टा वचून न्हय कांयच पॉसिबल ना कॅमेऱ्याचेर न्हय चडशें हांव दिसता तुमकां बट बॅक कॅमेरा हेंचो खूब सपोर्ट आसा म्हाका क्या करींग रे संजय ट्रान्सफरींग रे संजय ए संजय 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 हांवें कांयच दुर्घटना घडली हांवें कांयच करूंक ना हांवें संजयूच म्हटलें फक्त हांगसर मम्मी बसले पण ती दुर्घटना घडली मामे मामे सवकास आं वतो नाका कितें घेतले इतले जमा हांवें च्या घेतलेली कितें हांगसर कितें करता संजय तेल दुसऱ्या बॉटलीन हे करता आनी अरेंज केला आमी ऑर्डरी सगळे आतां वजन करप चालू आसा आनी हे पेयर मँगो मँगो कितें एल्बो घालू खाली मरे अरे आयक तिची एक हे सांगता आमी मरे टुराक गेल्ली रे कळ्ळें न्हू कळ्ळें आनी टुराक गेल्ली न्हू सो गायज तुमकां बीन सांगता आयका मम्मीचो जोक्स सांगता बाय आमी टुराक गेल्ली ओके आनी टुराक न्हय तेलूय येल्लें आमी खोबरेलचें तेल बीन येल्लें उदक भरपूर स्टोर करून येल्लें आनी हिनी कितें केलें उदकाची बॉटल म्हणून तेलाची बॉटल जी तोंडाक लायली पळय अर्दी बॉटल पिली आनी तेन्ना तिका रियलायज जालें की आपूण तेल पिल्या आमी रातची पावल्ली रे गायज आमची गजाली आयकायच तिने डायरेक्ट वयरसून पिले तिका कळोंक ना ते ना रे भितरले शिरो बीन गच जाल्यार लूज जाले अशे तरेन आमचे बारीक बारीक जोक बीन क्रॅक्स जातात ओके हय तितलें आमकां निमीत न्हू टिंगल मारपाक तिजी अशें म्हणटात हे पॅन घी
गीक बऱ्या तरेन सगळ्यांनी रिस्पॉन्स दिलो तेका लागून थँक्यू नरे. सगळ्यांचे वजन कर कितले कितें आहा तें पळोवपाक जाय. म्हटल्यार एकदम टोटल वजन करचें पडटलें न्हू आमकां. एकदम वजन कशें दवरता. केस पळय रे झंडू बाम जाल्ले आसा. हालत पळय केसांची कशी जाली. तर काही झालें ओवरऑल आमी हे सगळे क्लीन बीन करून घेतलेले आसा. ऑर्डर काडून घेतली आनी आतां म्हटल्यार फ्रेश बीन जावया. सो आतां फ्रेश जातली आनी हेच्या भायर आतां जेवतली घे बाई तुझी. अशे तरेन. आनी टायम सांगूंक गेले ना 11 जाल्ली आसा. 11 जाल्यार सामकी दाखयता तुमकां पळय. सो ही पळय हांगसर 11 जाल्यार सामकी. तर चला फ्रेश बीन जाता जेवता बीन आनी तेच्या मागीर फुडलो अपडेट दिता तुमकां. अपडेट म्हटल्यार न्हय ऑर्डर बाकीचें काम करूंक जाय. ओके तर चला. सो गायज हांगसर आमी न्हय जेवली बीन फ्रेश बीन जाली आनी हेअर वॉश केला बीन हे पळय कारण फाल्यां वचूंक जाय न्हय तेका लागून. आनी मसाल्यान न्हय केस हे जाता. तर सद्या 11:30 जाल्ली आसा. आजुनूय आमी ऑर्डरीचें काम करता. हे पळय दाखयता तुमकां हे पळय. सो वखदां बीन घेवन बसले. ऑर्डरीचें काम चालू आसा सद्या आनी एटलिस्ट म्हटलें व्हिडिओ एंड करया. आनी तो पळय आमचो बुणो न्हिदला बुणू. तर व्हिडिओ म्हटलें एंड करया. आजून तिगाय आमी ऑर्डरीचें काम करपाक बसले. आतां ऑर्डर कितल्या मेरेन जाता पळोवया कशें कितें तें. बिलींग बीन चालू आसा सद्या. बिलां हे करता कारण धाडपाक जायना तेका लागून. सो गायज चला तर आयचो व्हिडिओ आवडलो आसत जाल्यार लायक शेअर सबस्क्राईब करूंक विसरू नका. परत एकदा मेळया एका नवीन व्हिडिओन. त्यामुळे सदैव बरें करून. आनी आमच्या तिगांयच्या मेहनती इतली रातची जागून आमी इतली मेहनत करता. ऑब्वियसली आमच्याच बिझनसाक करता बट तुमचो सपोर्ट आसा म्हणून सुद्दां सगळ्या गोष्टी पॉसिबल जाता. सो आमच्या तिगांयच्या मेहनतीक ना एक लायक करा आनी एक धाकटो असो कमेंट करा म्हणजे आमकां बीन बरें दिसतलें. ओके सो चला तर बाय बाय गुड नाईट. कितें रे चॅनल सबस्क्राईब आणि चॅनल आमचं सबस्क्राईब करा म्हणजे अशीच आमची फॅमिली जी आसा नाही ती करता करता खूप व्हडली जावनी. ओके चला बाय बाय.